क्रांतिकारी विचारवंत लेखक आणि समाजसुधारक ज्योतिबा फुलेची 195वी जयंती मनयली. जयंती निमतान आदरांजली अर्पण करताना नावेलीचो आमदार उल्हास तुयेकारान ताका भारतातले स्त्री शिक्षण आणि सामाजिक न्यायाचो चॅम्पियन म्हटलो. भारतातली अस्पृश्यताय आणि जाती वेवस्था ना करपा खातीर तशेंच बायलांक शिक्षणाची दारां उक्ती करपाक ताणें व्हड योगदान दिलें. तुमकां खुबशी म्हायती आसतली, पूण हांव थोडक्यात एक सांगपाक सोदता की ज्योतिबा फुले जो जल्म एक दलित समाजान जालो. 11 मार्च एप्रील 1827 सालान ताचो जल्म जालो. आनी तेन्ना एक अशें आसलें की दलित लोकांक खुबशे अत्याचार सहन करचे पडटाले. तो एकदा लग्न समारंभाक गेल्लो तेन्ना ताका लग्नाक ताका भितर घेवन ताका भायर काडलो. ताका तो अपमान जालो आनी तेणी तेन्ना विचार केलो की आपूण कितें तरी समाजा खातीर करतलो म्हणून. आनी तेणी तेन्ना एक चळवळ सुरू केली आनी तेजे चळवळीक तेजी बायल तिणी तिका सावित्रीबाईन ताका खूब सपोर्ट केलो. आनी तेन्ना भुरग्यांक बायलांक म्हणटा तें शिक्षण घेवपाक मेळनासलें. त्या टायमाचेर तेणीन एक पुणे एक शाळा सुरू केली महिला खातीर. आनी तेजेर खूब तेन्ना तांकां 1848 सालान ही शाळा पयली सुरू केली. तेन्ना तांकां खुबशे अशे त्रास सहन करचे पडले. लोक तांकां गाळी मारपाक लागले की महिला खातीर तुमी शाळा कित्याक सुरू केल्या म्हणून. महिला म्हणटा ते फक्त घरान वचपाक जाय अशें तेन्नाचो विचार आसलो. पूण तेणी तो कांय भिनासतना तेणी आनी दुसरी शाळा 1851 साली सुरू केली. अशे तरेन तेजें काम वाडत गेलें. ताका तेन्ना कळून चुकलें की बायलां समज एक तेन्ना 12 वर्साचेर 10 वर्साचेर लग्न करतालीं बायलांक. तेन्ना बायलांक घोव जर मेलो जाल्यार दुसरें लग्न करपाक मेळनासलें जावं तांकां केस तेंचे मुंडन करचें पडटालें. त्या खातीर तेणी तेजेर चळवळ सुरू केली. आनी जेन्ना खंयच्या तरी देवळांत वचपाक जाय जाल्यार तांकां दलितांक देवळांत सुद्दां घेयनासलें. तेन्ना तेणी तांकां देवळाच्या भायर दवरचें पडटालें. तांकां हातल्यार सुद्दां न्हांवचें पडटालें. अशी तेन्ना एक परिस्थिती आसली. त्या परिस्थितींत ज्योतिबा फुले सावित्री फुलेन खुबशें काम केलें महिला खातीर. तेणी आयज महिला जर आमच्या आयज फुडें पावल्या शिकल्या तर तेंच्या खातीर तें शिक्षण सुरू जालें. आज आनीक 5 वर्सांनी 1827 ते चलता 5 वर्सांनी 200 वर्सां जातली. तरी पूण आमी ह्या व्यक्तीक ह्या मनशाक आमी अजून वळखतात कित्याक ताणें समाजा खातीर काम केलें. जे अनटचेबिलिटी आशिल्ली आमी एकामेकाक हात लायनाशिल्ले. समाजान अनटचेबिलिटी आशिल्ली ती पयस करपा खातीर ते वावुरले. आनीक त्या काळार तुमी विचार करात महिला खातीर एड्युकेशन नाशिल्लें. महिलांक फक्त घरान घरचें काम करपा खातीर तांकां बंदीच करून दवरताले. ते महिलांक शिकचें, भायर वयचें, स्कुलान वयचें आनीक ज्ञान घेवचें हो विचार करून तेणें आनी तेची पत्नी सावित्रीबाई फुले हिणी दोगांनी महिला खातीर शिकपाची शाळा तयार केली. शाळा वचची म्हणून तेंचो विचार तेणी तेंचे पळय आंदोलन केलें. तितूंतल्यान आज महिला आमी कळटा शिकल्यात. अशें करून खुबशे कार्य तेणें केलें. 63 वर्सां ते जगले आनी सादारण 28 नोव्हेंबर 1890 ते ह्या संवसारांत अंतरले. पूण आज आमी 200 वर्सां जातली तरी पूण ते मनशाक याद करतात. एकच आमकां बोध घेवपाचो हितूंतल्यान की आमी समाजा खातीर लास्ट तळागाळान लास्ट मनशा खातीर आमी काम करपा अंत्योदय तत्वाचेर आमी काम करपाचें अशें म्हणून आमकां आज भारतीय जनता पार्टी सांगता. आमचे माननीय पंतप्रधान मोदीजी सांगतात की लास्ट मनशा पर्यंत कशें पावप म्हणूनच तर तो सबका साथ सबका विकास आनी सबका विश्वास ह्या घोशाचेर आमचे भारतीय जनता पार्टी चलता.